वाळपय झाडांनी ह्या वाठारांत गेली सादारण 23 ते 24 वर्सां जाली हांगासर बसवेश्वराच्या देवळांत बसव्या कडेन ही शिवरात्री जाता आणि ह्या शिवरात्रेक सबंद गोंयभराच्यान वेगळे जे भक्त आसात ते हांगा येतात आणि उमेदीन हो उत्सव मनयतात। ह्या झाडांतल्या उत्सवाचे एक खास वैशिश्ट्य म्हळ्यार हांगासर सबंद रातभर लोक हांगा रावतात आणि पुराय भक्तीन दिंडी जाता, भजन जाता, कीर्तन जाता, हांगासर वेगवेगळी प्रश्नमाची जाता आणि गाराणी जातात, हांगा वाचन जाता। अशा वेगवेगळ्या सांस्कृतिक पार्श्वभूमीचेर हांगासर ही शिवरात्री जाता। गांवकार हय आमी माधव नारायण महादेव गांवकर। शिवरात्र हांगा केन्ना जाता? हांगा शिवरात्र जालो जवळ जवळ 25 वर्सां जावन गेली फाटी पडली। इल्लो पयलीं सुरवात जाल्ली, आतां बऱ्या मोठ्या प्रमाणात हें जाता। नमस्कार येवकार तुमकां। आमी सध्या आसा सत्तरींतल्या झाडांनी ह्या गांवांत आणि हांगासर जवळपास जाली 25 वर्सां जाली हांगासर लिंग सापडले लोकांक मेळ्ळे। त्याच्या उपरांत हांगासर शिवरात्र साजरी करपाक लागले लोक। पयलीं स्टार्टींग हांगा 10 लोकांनी सुरवात केली, तेन्ना हांगासर एक 10-20 लोक येताले। ताच्या उपरांत स्लो करून पळोवपाक गेले जाल्यार लोक मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागले। वाळपयच्यान जवळपास 25 किलोमिटर अंतराचेर आणि हांगासर येवपाक एक उस्त्याच्यान वडा थंय जवळपास चलत येयल्यार 1 तास जाय। तशेंच जर कुमठच्यान आयले जाल्यार 1-1.5 तास लागता गाडी घेवन येवपाक गेले जाल्यार। सगळो रस्तो तांबडो आसा, तरी देखून हांगासर गोंयभरांतल्या विविध भागांतल्यान लोक हांगासर येता आणि शिवरात्र मोठ्या प्रमाणात साजरी जाता। तशेंच हांगासर लोकांक जेवणाची वेवस्था केली वयता, तशेंच नाटक हांगासर जाता आणि मोठ्या प्रमाणात हांगासर लोक येता, गांवांतले येता, तशेंच गांवा भायल्यान सगळे लोक येता। आणि आतां तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर गोपीनाथ सर आसा गांवस, ते हांगासर आमचे जे स्तोत्र आहा ते हांगासर पठण करता। सो अशा तरेन सांस्कृतीक तरेन हांगासर झाडांनी आसा तरी हांगासर शिवरात्र मोठ्या प्रमाणात उत्सव साजरे केले वता। हांगासर सायडींतल्यान म्हादय जी न्हंय आसा जी कृष्णापूरच्यान येता ती सायडींतल्यान हांगासर वता, ताका लागून हांगासर मोठे एक वेगळे ताका म्हत्व आसा। स्टुडंटा खातीर सत्तरीच्यान रुपेश रावत।